हँडीक्राफ्ट जे आर्टिजन जे आसात आर्टिजनांची आमची ट्रान्सपोर्टेशन आमची तयारी तांकां जो त्यांचे सेंटर जे आसा थंयच्यान जो त्यांचो रेजिडन्स आसा थंय सुद्दां तांकां आमी रहदारी व्हरपाची आमी तयारी केल्ली आसा। एकंदरीत एक आमी जर ह्या विशयाचेर जर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार आज पर्यंत आमचे कडेन जवळ जवळ 3568 सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी आज तयार केल्ले आसात। तातूंत भितर आमी जवळ जवळ 46,332 लोकां कडेन आमी पाविल्ले आसात। नंबर ऑफ विलेज ऑर्गनायझेशन विवो जेका आमी म्हणटात ते जवळ जवळ 176 आज फॉर्म केल्ले आसात। जे फायनान्शियल जे इन्क्लुजन जे आसा ते ऑलमोस्ट 479 लॅक्स जावन आसात। अमाउंट ऑफ स्टार्टअप फंड डिस्टर्ब टू विवो आज जवळ जवळ 44 लाख आणि ऑलमोस्ट 45 लॅक्स आमी आज ह्या सगळ्या विवो स्टार्टअपाच्या माध्यमांतल्यान आमी आज तांकां डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसात। त्याच प्रमाणे जे कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट जे आसा त्या विवो खातीर आमी जवळ जवळ 4,90,00,000 लाख आमी आज डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसात। फार्म एंड नॉन फार्म लायव्हलीहूड जे आसात ते नंबर ऑफ महिला किसान हाऊसहोल्ड जेंचे एग्रीकल्चरल गार्डन जे आसा ते ऑलमोस्ट 10,690। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द PMEME स्कीम जवळ जवळ 524 जावन आसात आणि एकंदरीत जो कॅपिटल आमी जो आज PMFMEच्या स्किमीच्या अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूट जो केल्लो आसा तो 1,71,00,000 आमी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी केल्लो आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एंटायर जो आमचो कॅम्पस जो आसतलो कसलेच तरेची अघटीत घटना घडपाक जायना त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी टोटल CCTV जे सर्वेलन्स आसा तो आमी प्रॉपर इन यूज आनी ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक ठरयल्ले आसात। जी एजन्सी आज आमी शॉर्टलिस्ट केल्ली आसा म्हणजे काम आमचे कांपाल ग्राउंडाचेर मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा। आमी तुमचे कडेन खूब कडेन अर्ज करतात मागणी करतात की एकंदर जे सरासाची जी रूपरेषा जी आसा तो केंद्र सरकाराचो एक स्तुत्य असो उपक्रम जो आसा आणि हो प्रोग्राम फक्त गोंयानूच न्ही तर देशाच्या विविध राज्यां भितर आज तो वेगवेगळ्या राज्यांत ताचो ऑर्गनायज करतात आणि गोंय तातूंतलें एक चिमुकलें राज्य आसा पूण म्हाका दिसता सरासाक जरी हांव पयलेच फावटी म्हजे कडेन ही खाण्याची जबाबदारी आली ह्या सरासाचें उद्घाटन करपा खातीर म्हज्या कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जेन्ना जाता हांवूय तेन्ना आशिल्लो खुबशे कार्यक्रम अटेंड केल्ले आसात। जसो हो एक मिनी लोकोत्सव त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ताचे कडेन पळोवपाक जाता। गोंयकारांक एक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर ताची कुर्बा वाडोवपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टींचे सरासाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा। आमी एक भरारी दिवपा खातीर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तांचो मोठोच स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन स्वताक उदरगत करपाची ह्या दृष्टिकोनांत कुटुंबाक थोडोसो आधार मेळचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज RDA ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या फाटल्यान कडस उबी आसात आणि तांकां त्या माध्यमांतल्यान एक सरसाच्या माध्यमांतल्यान एक ऑपॉर्च्युनिटी तांकां धा दीस करून दिवची हेच सांगपा खातीर